Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Why is this hurry? This hurry is because the government has been sleeping from the year 2012. This CZMP issue is part of the CRZ notification rules that were issued in 2011. गेल्ले खेपेकी हांगा रवींद्र भवनात असोच कार्यक्रम केल्लो. तो कार्यक्रम सामको हरिडली फास्ट करपाचो प्रयत्न जालो. त्या वेळाचेर आमी हांगा आयिल्ले आनी आमी तेन्ना प्रिसायडींग ऑफिसराक तांकां सांगिल्लें दीस इज नॉट द वे ऑफ होल्डिंग पब्लीक हियरींग. त्या वेळाचेर लक्षांत आयलें पब्लीक भायर आनी 50 जाण भितर, सो हाव यू कूड कॉल इट ए पब्लीक. आनी आमी तेन्ना सजेस्ट केलें की यू गो टू द विलेजीस, लिसन टू द वॉयस ऑफ द विलेजर्स. तांचें म्हणणें कितें आसा ह्या प्लॅनाचेर हें तांचे कडल्यान आयकयात, स्टडी करा. लेट जाला म्हणून कांय हरकत ना. ताका दिसलें कोविडाच्या पिरांनी गोंयकार घरा कडेन न्हिदतले म्हूण, पूण हांव वालोर म्हणटा गोंयकारांक, कित्याक आयज तुम्ही पळयात म्हाका लोकांनी सांगलां ते भाशेन 2 वरां जालीं, 2 hours दे आर स्टँडींग इन दीस क्यू. एंड लेट मी टेल यू दे आर हियर बिकॉज दे लव गोवा. सगळें कित्याक जाता, जो आज सरकार आसा कोणूय जावं तो कसलोय सरकार जावं, ताजें इंटेन्शन जें आसा तें लोकांक हेल्प करपाचें ना. त्या सरकाराचें इंटेन्शन फक्त कॉर्पोरेट जो प्लॅन जाल्लो आसा तो लोकां मुखार आतां येवचो ना. इट इज ऑलरेडी बींग प्लॅन आनी सगळें जाल्लें आसा. सागरमाला म्हूण द मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट जो आयला ना, मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट, जातून भितर एमपीटीक जे पावर दिल्या तातूंतल्यान पळयलें जाल्यार CZMP आनी तो पोर्ट ऑथॉरिटीज एक्ट दोनी एक केले. कारण जे सेल्फ गव्हर्निंग बॉडीज आसात गोंयांत, स्पेशली कोस्टल बेल्ट म्हणा, जे तांकां CZMP लागता, हांच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या लोकां बरोबर, गांवच्या लोकां बरोबर कन्सल्टेशन करून आपापले ड्राफ्ट धाडिल्ले सरकाराक. पूण सरकारान ते सगळे इनकॉर्पोरेट न करता थर्ड पार्टी एजन्सीक घेवन डायरेक्ट आपलो CZMP केल्लो आसा, जो कोल लॉबी खातीर आसा, जो 6 जाल्यां गोंयांत कर्फ्यू चालू आसा. 6 सुमार सगळे बंद जाता. ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रॉब्लेम आसा. लोकांनी पब्लीक हियरींग सोंपोवन घरा कडेन वचप केन्ना? तुमी हांगा जेवणाची वेवस्था केल्या, तुमी कोणाक कितें खावपाची वेवस्था केल्या, सगळीं दुकानां आतां बंद जालीं. लोकांनी करप कितें? ही पब्लीक हियरींग न्ही, ही प्रायवेट हियरींग सरकारान चलयल्या आनी त्या खातीर प्रोटेस्ट म्हणून सगळे लोक भायर सरल्या. आनी हे सगळे पळोवन लोकांनी मेळून ठरयलां की आनी मागले हांचे कडेन की आमी आतां बंद करुया. 6 वरां जालीं, लोकांक घरा वचून फाल्यां 10 वरांचेर कंटिन्यू जातले. आनी हाजे फाटल्यान एनजीटीची ऑर्डर ही आसा. एनजीटी ऑर्डरीन क्लियरली बरयलां कितलेय दीस जावं कंटिन्यू करात. सो जेन्ना एनजीटी सांगता कितले दीस जाले कंटिन्यू करात, जाल्यार हांची जी नोटिफिकेशन तांणी काडलां